दीस बुधवार, जानेवारीची 7 तारीख 2024. पहिल्या वसाप, जुआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वसाप, अध्याय 4, ओळ 11 ते 18 पर्यंत. मोगाचें न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोसो आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतांवी ह्याच विशयांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकीं आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भें धांवडायता. भें शिक्षक संबंद जाल्ले निमती. जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 72, 1 ते 2, 10, 12 ते 13. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. देवा, नित्यवन फैसलाचें देणें तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती खाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. त्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं. संद्रे मासासर शांती शेकान शेक बाळूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयेतावन पृथ्वीच्या अंत पर्यंत राजवट चलोवं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. तार्सीस गांवांचे आनी दर्या करावळेचे राजा सूंख हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणून घेवन येतले. वय, सर्व राजा ताचे मुखार सरपडटले. सर्व जनांगां ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर्व राष्ट्रां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. अनभवार्थ्यांक बरे खबर परगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. अख्ख्या संवसारान वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6, ओळ 45 ते 52 पर्यंत. 5,000 लोकांक जेजून दोशी करतस तांकां घरा धाडली. उपरांत शिसांक बेगीन समज वेळ सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाड जातस तो मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. धरणेर कालोख पडोवंक येतना मसवो मदें दर्यांत पावलेलो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो.
वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान आपणाचें शीस वोलें खाण मचवो वचूंक कश्ट जातलें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरशीं आयलो. जवळपास ताची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून विचारसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन ते काय मेल्ले म्हणून चिंतून तांणी बोब मारली, कित्याक सकटांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या माचव्यार सट्टस वारें रावलें. हें पळोवन ते आनिकी चड विस्मीत जाले, कित्याक उंड्याच्या सर्या विशयांत आनिकी तांकां समजूंक नातलें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दर्यो वाऱ्या निमती उसांबळ जाताना पयण करूंक आडवारतात. कोणाचोय जीव रिस्केर घालूंक नजो म्हणल्या इराद्यान उसांबळ दर्यांत पयण करचें अपायाचें. आयचे सुवातेंत जेजूचें शीस मदें दर्यांत ताच्या 3 वरार मसवो वचून कश्ट जातालें तें पळोवन जेजू दर्याचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. जेजू पळोवन ते मेल्ले म्हूण चिंतून शीस घाबरले. जेजू तांचे कश्ट आनी भिरांत जाणा जावन तांकां धैर्य दिवंक फुडें सरता. जेजूचें हाजरपण शिसांक नव्या उमेदीन भरता. जेजूचें एकच उतर, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तांकां धैर्यान भरता आनी शाबुतायेन पयण करूंक आदार दिता. आमचे जिणयेंत कश्ट अनवरांची ल्हारां येताना आनी आमी बुडटाव म्हणलें भें आमकां तोसतना जेजूचें हेंच उतर, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आमकां धैर्यान भरोवन दी आनी आमचे जिणये तारूंक शाबुतायेन ताडून शेवटाक पावोवंक आमकां आदार जावं दी. तशेंच जिणयेंत विविध समस्यांक वळख जावन जिवीत मुखारून व्हरूंक कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक जेजू परी आमी भरवंसो जावया.